Welcome to Garden of Glory. 1 Corinthians chapter 13 isn't just poetry, it's a call. Without love, every gift is noise, every act is empty. Love never fails. कोरिंथकरांक पयलें पत्र अवेस्वर 13 ओळी 1 ते 13. प्रिती मोगाचें स्तुती गीत. मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो पर्यान भासो हांव उलोयन, पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार म्हजें उलोवप वाजून आवाज करतले घांटे सारकें आनी किणकिणत्या कांसाळ्या सारकें. देवाचो संदेश दिवंक प्रवाद्याचो ओरगूण म्हाका आसत. देवाची सगळीं गुडार्थ स्वता ओळखूंक आनी ताचे जाणवायेचो थाव पर्यांत घेवंक म्हाका मेळत, आनी दोंगर एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर काडून धाडूंक भावार्थाची येदी शोक्ती म्हाका आसत. पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार हांव कांयच न्हय. म्हजे लागीं आसा तितलेंय गोरिबांच्या जेवणाक पोसोवणाक हांव वांटीन. म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन. पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार म्हाका कसलोच फायदो ना. प्रिती मोग कोणाचें कितेंय सोसून घेवपी आनी सगळ्यां थंय दोयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकाय ना, बोडाय ना, गोरवूय ना. प्रिती मोग दुसऱ्यां कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रिती मोग राग चोडूंक दिना, कसलेंच वायट मनांत दवरिना. कोणें वायट केलें म्हूण प्रिती मोग खुशाल जायना, पूण कोणूय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी कोडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, भरवासो धरून रावता, सोंसणिकायेन आनी धिरान सगळ्याक फुडो करता. देवाचो संदेश दिवपी प्रवादी आसात तर तांचें काम सोंपतलें. विचित्र भासो उलोवपी आसात त्यो बंद जातल्यो. कोणाक विद्या आसा ती उबोवन वेतोली, पूण प्रिती मोग एकूच कोदींच सोंपचो ना. कित्याक आमची विद्या अपूर्ण, आमचें प्रवादीपणूय अपूर्ण. जें कितें सपूर्णायेक पावता तेन्ना अपूर्ण तें सगळें नाटाक जातलें. हांव भुरगो आसलों तेन्ना म्हजें उलोवप, म्हजी वागणूक, म्हजें चिंतप सगळें भुरग्याचें आसलें. पूण जाणटे पिरायेक पावतच भुरगेपणाचें सगळें हांवें सोडून दिलें. आतां तर देव आमकां सारको स्पश्ट दिसना, पूण फकत हारशांतल्यान जाल्ले परी ताचीं किरणां आमकां पावतात. पूण मागीर देवाक आमी रूप पळयतल्यो. आतां म्हाका आसा ती देवाची वळख अपूर्ण, पूण मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांवूय ताका सपूर्णायेन वळखतलों. ह्या आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, भरवासो आनी प्रिती मोग. हे तीन, पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रिती मोग. Love is patient, love is kind. It does not envy or boast. This love, God's love, is not weak. It's the most powerful force in the universe. Tongues will cease, knowledge will fade, but love remains. Faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Let us pray. Lord, teach us to love.
to be patient, to be kind, to forgive, to trust. Fill our hearts with the love that reflects Jesus. Let us live the more excellent way. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.